सप्तकोटेश्वर नारव्या आज जो 3 दिसाचो जो 24, 25, 26 जो महारुद्र अनुष्ठान आसलो तो आयज हे जालो समाप्त जालो आनी तितूर करून आयज 3 दिसान भरपूर भक्तगण हांगासर येवन देवाचो आशिर्वाद घेवन तेंच्यो मनोकामना पूर्ण जावची अशी तेंच्यांनी आशिर्वाद घेतलो आनी तशेंच आमचे सगळे जे मिनिस्टर आसा जे सगळे आमदार आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगासर येवन सप्तकोटेश्वराची भेट घेवन ह्या महारुद्र अनुष्ठानाची मनापासून तेंच्यांनी आशिर्वाद घेतले. 3 दिसाचो प्रोग्राम आता पार पडलेलो आसा आनी सगळो वेवस्थीत जाल्लो आसा प्रोग्राम. शिवक्षेत्र आमचो एक मोठो देखावो भुरग्यांनी केल्लो आसा. तो देखावो बघण्यासारको महादेवाचो आसलो आनी आता सगळो कार्यक्रम सगळो समाप्ती जाल्ली आसा आनी बरे भशेन सगळ्यांनी तेका उपभोग घेतलेलो आसा. ह्या नारवे गांवांत ह्या सप्तकोटेश्वर वाड्याचेर प्रत्यक्ष आमी सप्तकोटेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात उबे आसा. जे मंदिर प्रत्यक्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जो जीर्णोद्धार केला 3 दीस हांगासर उत्साहान कार्यक्रम जालो आनी ह्या कार्यक्रमांक सगळे उपस्थिती सबंद गोंयभरांसून महाराष्ट्रांत सुद्दां लोक येवन दर्शनाचो लाभ घेवन गेले आनी सुंदर असो कार्यक्रम जालो. आनी ह्या कार्यक्रमांक राजकारणी, धर्मकारणी, समाजकारणी, अर्थकारणी अशा लोकांक येवून दिलेले गांवचे सगळे ग्रामस्थ आनी गांवचे हांगासरले सरपंच करम गावडी तेच्या अधिकाऱ्या खाली आसलेले ग्रामस्थ तेंच्यांनी सगळे सुंदर असो कार्यक्रम करून घेतलो आनी सुंदर न भूतो न भविष्यतो असो एका तपानंतर जो कार्यक्रम जाल्लो आहा तो सुंदर कार्यक्रम जालो. हो आमी देवळवाड्यार 3 दिसाचो महारुद्र अनुष्ठानाचो प्रोग्राम आयोजन केल्लो. आयज 3रो दीस सगळ्या लोकांनी हांगा येवन पांयां पडून वयपाचें अशी म्हजी एक विनंती आसा. तशेंच आमच्या वाड्या वयल्यांनी भुरग्यांनी मेळोन एक शिवक्षेत्र म्हणून देखावो लोकांक पळोवपाक असो केल्लो. आमी जेन्ना महारुद्र आसता तेन्ना आमी देखावो करतात म्हणजे भुरगे आमचे लागीं येवन तो देखावो करतात. तसोच म्हणून भुरगे आमचे वाड्या वयले जमले आनी तेंच्यांनी तो देखावो करचो असो थरलो. ह्या देखावाक स्पेशल हात भार लागला म्हणटा तो दामोदर माशेलकार. तेंचे भुरगे सगळे थँक्स म्हणटा, मना पासून थँक्स म्हणटा.